श्रमशक्ती भवनात कितेंय घेवन फायली क्लियर जातात म्हणून मंत्री गोविंदान केल्ले वक्तव्य आंगलट आयल्या उपरांत आता गोविंद म्हणटा आपल्या वक्तव्याचो विपर्यास केलो। मात पक्षांतल्यान ताचेर कारवाय जावपाची चिन्हां। आज प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी गोविंदाची बसका जावपाक आशिल्ली। गोविंदाची बाजू आयकून घेतल्या उपरांत योग्य ती कारवाय जातली म्हूण दामून ह्या आदींच स्पश्ट केला। आता काय कारणा खातीर ती बसका खंय फाल्यां जावपाची। मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो उलोवपाक सोदिना। सर कितें रिशफल बी जावपाचें आसा? गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडटले अशी चर्चा चल्ल्या। ते विशीं ताका विचारल्यार तोवूय वग्गी। सर सकाळच्यान स्पेक्युलेशन जाता तुमकां मंत्रिमंडळांतल्यान ड्रॉप आउट करता म्हणून कितें म्हणल्यार सर कितें कमेंट तर दिया सर। मजगतीं शुक्रारा साजे 4 वरांचेर फार्मागुडी उटान आपल्या मुख्य कार्यकर्त्यांची बसका दवरल्या। गोविंदाचेर कारवाय केल्यार राजकीय परिस्थिती तापपाची शक्यताय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।